मोगो पक्षान रमाकांत खलपाक केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिलें आनी व्हड केलो। मात काँग्रेसीन गेल्या उपरांत अशी परिस्थिती ना घरका ना घाटका जाल्या अशी सणसणीत टिका मोगोबाचे फुडारी सुदीन ढवळीकारान केल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो लोकसभेचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां मोगो पक्षान व्हड केले। तांकां केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिलें। मात काँग्रेसीन गेल्ल्यान तांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका जाल्लेली आसा अशी सणसणीत टिका मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान केली। रमाकांत खलप जर स्वताक शिक्षीत म्हणयता आसात जाल्यार म्हापशा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष आसतना ही बँक लुकसाणीत कशी पावली हे ताणें सिद्ध करचे अशें आव्हान मंत्री सुदीन ढवळीकारान खलपाक केलें। नॉर्थ गोवा उमेदवार जो काँग्रेसीन दिला इंडिया तो भरपूर शिकलो। म्हजो एक प्रश्न आसा, जर तो भरपूर शिकला, जवळ जवळ गोवा म्हापसा अर्बन स्थापन जायत बसून तो ह्या बँकेचो प्रेसिडेंट आशिल्लो। जर तो शिकला जाल्यार ही बँक डबघाईत कित्याक पावली हे ताणें लोकांक सांगचें। अत्यंत घाणेरडो कारभार ह्या दोन्ही बँकांनी त्या वेळार जाला जेन्ना चेअरमॅन हे आशिल्ले। आणि हांव प्रूव करूं शकता, आय कॅन प्रूव दीस, कित्याक म्हजे कडेन विशय आसा। 5 वर्सां MP म्हणून मोगो पक्षान तांकां निवडून हाडले, पार्लमेंटान हाडले आनी पार्लमेंटान हाडून तांकां मोठे केले। ते मोठेपण कुशीन दवरून जेन्ना तांकां दिसलें की काँग्रेसाक बरो गेलो जाल्यार आपलें बरें जातलें, आज त्यांची परिस्थिती न घरका ना घाटका जाल्या। हांव सांगता, जे लोक मोगो पक्ष सोडून गेले मात केन्नाच भाऊसाहेब वा मोगो पक्षाच्या विरोधात उलोवंक ना अशा 6 ते 8 जाणांक मोगोपात परतून घेवपाचो केंद्रीय समितीचो विचार आसा। मोगो सोडून आपात गेल्ले बाबू नानोस्कार हांकां परतून मोगोपात येवकार दितना मंत्री ढवळीकार उलयताले। ताची सुरवात आमचो जो दाबोळीचो उमेदवार आशिल्लो जो फक्त 500 मतांनी चुकून पडिल्लो त्या वेळार, आनी संघटन त्या वेळार आमचें चुकलें आनी ताणें आपांत वचून भरपूर मतां घेतली पयलीं। तो जो उमेदवार बाबू नानोस्कर आसा ताका आज आमी मानान मोगो पक्षांत परत घेता। आमी ताजे जे मेन 4 कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन आज आमी मोगो पक्षांत बाबू नानोस्काराक हांगा प्रवेश दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।